Welcome to the Garden of Glory. Peace be with you. Welcome to today's Mass readings and reflection. This is to help you listen, prepare, and practice before attending tomorrow's Mass. The readings will now be proclaimed in Konkani. साम्युएलाच्या पयल्या पुस्तकावेलें वाचप. त्या दिसांनी सर्वेस्पोर नाथानाकोडे असो उलोयलो, वच आनी म्हज्या सेवका दाविदाक अशें सांग. सर्वेस्पोर अशें म्हणटा, म्हाका रावूंक तूं एक घर बांदूंक सोदताय. इजिप्तांतलीं इस्रायेलांक भायर काडलीं ते घडयेतावन आज पर्यान हांव केन्नाच एका घरांत रावूंक ना. पूण एक वाटसूर कसो तुमच्या तोंबू मदें हांवूय एका तोंबूंत रावलां. आखे इस्रायल पोरजे बराबर सगळे कडेन हांव भोंवत आसलो तेन्ना म्हजे पोरजेक गवळ्या परी चलोवंक हांवें नितीदार नेमलोले. तांकां केन्ना तरी हांवें म्हळां जायत, देवदार रुखाचें घर तुमी म्हाका कित्याक बांदूंक ना. आतां म्हज्या सेवका दाविदाक तुवें सांगचें आसा तें हें. दोलबारांचो सर्वेस्पोर अशें म्हणटा, शेळयां फाटल्यान वचून तूं तांकां चोरयतालो थंयचो हांवें तुका इस्रायल म्हजे पोरजेचो फुडारी करूंक आपोवन हाडलो. आनी तूं वेताय थंयसर हांव वेतालों. आनी तुज्या दोळ्यां मुखार तुज्या दुस्मानांक हांवें नोपयत केलें. आनी प्रितुमेच्या व्हडांतल्या व्हडांक फावो जाल्लो मान हांवें तुका दिलो. त्या भायर इस्रायल पोरजेक हांव एक गांव दितलों आनी ती थंय वस्ती करतली आनी कोणूच तिका त्रास दिवचो ना. इस्रायल म्हजे पोरजेक हांवें नितीदार नेमले. त्या दिसांनी खोटे मनीस तांकां त्रास दिताले तशें ते आनीक दिवचे नात. सगळ्या दुस्मानांक पयस करून हांव तिका विसव दितलों. सर्वेस्पोर तुका वर्तो करतलो. सर्वेस्पोर तुका एक घराणें उत्पन्न करतलो. तुजे दीस भरोन तुज्या पुर्वजां सांगाती तूं विसव घेवंक वेतोच. हांव तुजे फाटल्यान तुजे संस्थींतल्या तुज्याच रोगताच्या एकल्याक उत्पन्न करतलो आनी तुजी राजवटकी थीर सांबाळतलो. तोच म्हज्या मानाक एक घर बांदतलो आनी ताचें शिंवासन हांव सासणाक राखतलों. हांव ताचो बापूय जातलों आनी तो जातलो म्हजो पूत. खोटेपण करीत जाल्यार मनशांचे चाली प्रमाणे ताचेर बडी मारून हांव ताका खास्त लायतलों. तुजे आदल्या राजा वयलें हांवें म्हजें भलेपण काडलें तशें ताचे वयलें हांव केन्नाच काडचो ना. तुजें घराणें आनी तुजी राजवट म्हजे मुखार सदांच सुरक्षीत उरतली आनी तुजें शिंवासन सासणाक तोखता तसलें करतलो. हीं सगळीं उतरां आनी हीं सर्व दर्शनां नाथानान दाविदाक कळीत केलीं. देवाचें उतर हें. आमचो जबाब सदांकाल म्हज्या विंचलोल्याक म्हजें भलेपण दाखयतलो. हांवें विंचून काडला ताचे कडेन हांवें करार केला. दाविदाक म्हज्या सेवकाक हांवें सोपूत दिला. तुजी संसद सदांकाल तो गोयतलो. हांवें स्थापलोलें तुजें शिंवासन सदां सर्वदां सांबाळतलो. जबाब सदांकाल म्हज्या विंचलोल्याक म्हजें भलेपण दाखयतलो.
तो म्हाका म्हणटलो, तूं म्हजो बाप, म्हजो देव आनी म्हज्या तारोणाचें खोडोप, आनी हांव ताका म्हजो म्हालगडो पूत करतलों. संवसाराच्या रायामोदे भोव व्हरतो. जो बाप सोदांकाल म्हज्या विंचलोल्याक म्हजें भोलेपण दाखयतलो. सोदांकाल ताका म्हजें भोलेपण दाखयतलो आनी केल्लो कोरार थोट तोखतलो. ताची संसद हांव नितेकाळी सांबाळतलों. स्वर्ग आसोसोर ताचें शिंवासन उरतलें. जो बाप सोदांकाल म्हज्या विंचलोल्याक म्हजें भोलेपण दाखयतलो. उद्गार. बी देवाचें उतर आनी जेजू तो ओंपी. जाका तो मेळटा तो सासणाक तोखता. मार्कू पोरमाणे जेजू क्रिस्ताचें शुभवर्तमान. जेजू दोर्याचे वेळेर नव्यान शिकोवंक लागलो. पूण लोकांचो येदो व्हडलो जमो ताचे सोरशें एकठवलो की तो होड्यार चडून वसलो आनी सगळो लोक धोडेर उदकाचे देगेपोरयान रावलो. ताणें तांकां सोबार शिकोवण्यो वापारींनी दिल्यो आनी शिकयतां शिकयतां ताणें अशें म्हणलें, आयकात. एक ओंपी ओंपूंक गेलो आनी ओंपतना थोडें बी वाटेचे देगेर पडलें आनी सुकण्यांनी येवन तें खेलें. दुसरें जोबोरशी माती नासली तसले खोडपी जमनीर पडलें आनी मातयेची खोलाय ना जावन तें बेगीनच किरलोलें, पूण वत येतोच करपोलें आनी मूळ ना जावन सुकलें. दुसरें कांट्या मोदें पडलें. कांटे वाडले आनी तांणी तें दामून धरलें आनी पीक जालें ना. आनी हेर बी बरें जमनीर पडलें. तें किरलोलें आनी वाडलें आनी ताका पीक जालें. एकाक 30, एकाक 60 आनी एकाक 100. आनी ताणें म्हणलें, आयकूंक कान आसलोल्यान आयकुचें. आनी तो एकलो आसलो तेन्ना 12 बराबर ताच्या सांगाता आसलोल्यांनी त्या वापारींची समजणी ताचे कडेन विचारली आनी ताणें अशें सांगलें, देवाच्या राज्याचो गूट वळखूंक तुमकां दिलोलें आसा. पूण भायर आसात तांकां पळयतां पळयतां तांकां कांयच दिसोना जावंक आनी आयकोतां आयकोतां तांकां कांयच समजना जावंक. नाजाल्यार तीं आपलें जिवीत बदलतीत आनी तांकां बोगसोणें मेळत. देखून सगळें वापारींनी सांगप. मागीर तांकां म्हणलें, ही वापार तुमी नकळोत? तर सगळ्यो हेर वापारी कश्यो जाणव जातोल्यात? ओंपी ओंपता तें उतर. जीं कोण ओंपलोले वाटेचेर आसात तीं हीं. तांणी तें आयकोना फुडें सैतान रोखडोच येता आनी तांच्या काळजांत ओंपलोलें उतर काडटा. तेच पोरी खोडपी जमनीर ओंपलोलें बी घेतात तीं हीं.
उतर आयकोतच रोखडींच खुशालकायेन ते मानतात, पूण तांकां आपणा भितर फळां नात आनी चड ओगोत ती तोगोनात. उपरांत उतराक लागून खास हो दुमाळो येना फुडें तांचो भावार्थ रोखडोच हालता. आनी कांट्या मदें ओंपलोले बी घेतात तसलीं आनीक आसात. तीं उतर आयकोतात, पूण संवसाराचे हुस्के, गिरेस्तकायेची भूल आनी हेरां वस्तूंची आशा येतात आनी उतर दामून धरतात आनी ताका पीक जायना. आनी बरे जमनीर ओंपलोलें बी घेतात, तीं उतर आयकोतात, ते मानून घेतात आनी पीक दितात, एकाक 30, एकाक 60 आनी एकाक 100. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान हें. नियाळ. ही उतरां आयकोतात, तीं मानून घेतात आनी पीक दितात. मार्कू 4:20. नियाळाक आधार. हालींच पाप सायबान सांत म्हूण परगोट केल्ल्या कार्लो एक्युतीस हाच्या जिविताचेर नियाळ केल्यार तो सदांच पवित्र बलिदानांत वांटो घेतालो. पवित्र संस्कारा सोशी वेळ सारून देवाचो मोग अनुभवून ताच्या उतरा पोरमाणें जियोंक तो वावुरलो. जेजूच्या मोगान ताचें काळीज इतलें लासतालें की दर दिसाक देवाक दूख दितलो कसलीच करणी करिना जावंक तो वावुरलो. आयच्या शुभ वर्तमानांत आमी आयकलां, बरी जमीन एकाक 100, 60 आनी 30 पीक दिता. आमी कसल्याय धर्मीक रितीन वांटो घेता तेन्ना देवाचें उतर आमच्या कानार सादता आनी काळजांत रिगता, पूण ह्या संवसाराच्या दास्तीक लागून ताचेर विसर पडटा आनी आमी बरीं फळां दिवंक पावनात. सांत कार्लो एक्युतीस आनी भाग्यवंत थॉमस एक्विनास हांचें काळीज बरे जमीन जावन बरीं फळां उत्पन्न करून आख्या संवसारांत देवाचो मोग मिसांतल्यान आनी जाणवाय पवित्र पुस्तकांतल्यान फावो जाली. ताची देख घेवन आमी देवाचो मोग करून आमचें जिवीत ताच्या उतराचेर बांदून हाडूंक भावार्थ पोसरावंक वावरुया. उजवाड फावो करतल्या आमच्या मोखाळ बापा, दिसपट्टी तुजें उतर वाचून नियाळून जिवितांत वेव्हारांत घालून बरीं फळां उत्पन्न करूंक आमी तुज्या उजवाडाचीं भुरगीं जावंक आमकां फावो कर. आमेन. Thank you for joining us on the Garden of Glory. If this message blessed you, please like, share, and subscribe. Dev Baren Koro.